प्रीतीच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब समोरुमता आणि आयचे परबे निमतान आमी कुर्केची पवित्र सभा बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशी आयल्या. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारली. ताच्याय जिवितान एके भाशेन एक असलो इन्सिडंट जालो, ताचें जिवीत सोमकेंच रुपांतरलें जालें, चेंज ताच्या जिवितान जाली. आनी तें म्हटल्यार बागियोन इनासान ताका म्हटलोली ती उतरां, आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो ओत मोबाडीत कितें उपकारता. भयणी भावांनो, ही उतरां बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान एके भाशेन ताका खोचोवंक लागलीं भितरल्या भितर. आनी हें की जालें, ताच्या जिविताचें रुपांतर, नवें जिवीत. भयणी भावांनो, ह्या जिविता वरवीं ताणें खिरीत भाशेन आख्खो संवसार म्हणूंक जाता जेजू सरशी हाडूंक तो वावुरलो. That one instance that changed his life. भयणी भावांनो, आमच्याय जिवितान असलेच तरेचो अणभव घेवंक गरज आसा. कित्याक असले तरेचो अणभव आमकां जेजूचो खरो साक्षीदार जावंक आपयतले. नाजाल्यार आमी फकत वयले वयर क्रिस्तांव कशी ह्या संवसारांत जिवीत जियेतले. हांव क्रिस्तांव नांवाचो जातलो, हांव क्रिस्तांव खुरीस घातलोलो जातलो, हांव क्रिस्तांव खुरीस दाखयता तसलो जातलो. आनी भयणी भावांनो, आमकां क्रिस्ती धर्मान असले क्रिस्तांव नाकात. जाय जे जेजू पासत रोगतान पासून जीव दिवंक तयार आसलोली. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो, आयज ही परब आमकां उगडास कोत्ता टू हॅव दॅट गॉड एक्सपिरियन्स. जेजूच्या एकवटान रावपाचो एक्सपिरियन्स घेवन आमचें जिवीत जेजूची बरी खबर परगटूंक फुडें सरपाची. भयणी भावांनो, आयच्या वाचपान आमी नदर मारली जाल्यार जेजूचें रुपांतर बदललें आनी हो अणभव जेजून आपणाच्या लागशिल्ल्या शिसांक दिलो. आनी ही परब आयज आमकां उगडास करता आमी आमच्या जिवितान आमचें जिविताचें रूप बदलूं. घडये आमी आमच्या जिवितान जेजूक आमी बावतिजमांतल्यान घेतला, तितल्यानूच उपकारो ना. जो जेजूक आमी घेतला, जे जेजूक आमी साक्षी दिता, तो जेजू आमच्या जिवितान जिवंक जावं. आनी हें कोत्तलोय जाल्यार भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिविताचें खरें रूप बदलपाची गरज आसा. आनी हें रूप बदलतले जाल्यार 3 वस्तू आमच्या जिवितान गरजेच्यो. आनी ते म्हटल्यार भयणी भावांनो, आमी रूप ह्या उतरांतल्यान शिकया. RUP. पयले अल्फाबेट R आमकां उगडास कोत्ता रोजार. जितली आमी रोजारांत मागण्यांत वेळ सारतल्या, जेजू बरोबर आमी खिरीत भाशेन आमचो खासकी वेळ दितल्या, तेन्ना भयणी भावांनो आमच्या जिवितान जेजूचो अणभव आमकां मेळटलो. कित्याक जेजू आमच्या जिवितान बदलणी हाडूंक वावुरतलो. जेजू आमच्या जिविताचो दृश्टाव आमच्या दोळ्या मुखार दवरतलो. हांव खंय आसा, खंय चुकता, खंय भोंवता, तें जेजू म्हाका दाखयतलो. आनी ही जिविताची बदलणी करूंक जेन्ना जेजू बरोबर वेळ सारतलो तेन्नाच जावंक पावतलें. आनी ह्याच पासत आमी मागण्यांत वेळ सारुया, रोजार करुया. दुसरें अल्फाबेट भयणी भावांनो आमकां उगडास कोत्ता आयची परब, तें म्हटल्यार U आनी तें म्हटल्यार उतर. पयलें अल्फाबेट रोजार. आनी ह्यो इन्सिडंट्स जेजूचें रुपांतर जाल्लें तेन्ना जेजूय थिंगासर एकसुरे सुवातेर मागणें कोत्ता तें दाखयता. दुसरें अल्फाबेट U उतर. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो, जेजूचें रुपांतर जालें, तेन्ना बापाचें उतर थिंगासर येता, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात. आनी हेंच कितें आयज आमकां दर एका क्रिस्तांवांक हो उलो देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर आयकूंक, देवाचें उतर जिवंक. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान जियेतल्या,
तेन्ना आमी खेरीत भाशेन देवाच्या एकवटान जिवंक पावतले. देवाचें उतर आमच्या पावलां कोणकोणी आमच्या जी पावलां आमच्या जिवितान मात्ता त्या त्या पावलांक देवाचें उतर आमकां घोटाय दितलें, बळ दितलें, मजबूत कोत्तलें. क्रिस्ती आपोवणें जिवंक आमकां खेरीत भाशेन एके भाशेन आमकां क्रिस्ती आपोवणें आमचें घोट कोत्तलें. आनी ह्याच पासत देवाच्या उतरान चलपाची गरज आसा. देवाचें उतर न्हूच फकत आयकप, पूण तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान जियोप. आनी तिसरें अल्फाबेट जावन आसा पी. आनी पी कोणायता पवित्रपण. भयणी भावांनो, आमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें जाल्यार पवित्रतायेचो पावडो जियोंक गरज. आनी हेंच कितें ह्या दोंगरार घडलें. एके भाशेन पवित्र मुखामळ जेजूचें शिसांक दिश्टी पडलें. आनी आमी तर पवित्रतायेचीं पावलां चलूंक पावतले जाल्यार भयणी भावांनो, आमी भाग्योन जिविताक आमी वेंग मारतले. भाग्योन जिवीत जियोप एक खेरीत भाशेन आमच्या कडल्यान लांब आसो अशें न्हय. भाग्योन जिवीत आमी सगल्यांनी जिवंक जाता. सादेपणांतल्यान चालत्या जिवितांतल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक गरज ना. साद्यो तर आमच्या जिवितांतल्यान वस्तू केल्यो, सादेपणांतल्यान तर आमी भाग्योन जिवीत जियेले, आमी भाग्योनपणाच्या पावड्या कडल्यान पयस आसचे ना. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो, दर एक भाग्यवंत रुपांतरलेलो मनीस, तांचे जिविताची बदलणी जाल्या. कित्याक ते जेजू क्रिस्तान रीक घेवन आसात. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही तिनूय उतरां आमच्या जिविताक उगडास दवरुया. आनी एके भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान जिवंक खरें आमचें जिविताचें रुपांतर करूंक वावरुया. आनी एके भाशेन भयणी भावांनो, भाग्योन ताचो पावडो आमी एक दीस जिवंक वावरुया. हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंतल्यान उंड्या स्वरूपांतल्यान येतोल्या जेजू कडल्यान आमकां मेळटली. कित्याक जेजूच जावन आसा आमचें बळ, जेजूच जावन आसा आमची घोटाय.